आज हांगा म्हणजे आताच 5:30 सुमार चर्ची सुमार एक झाड पडले आणि आमच्या गुड लकान म्हणटा तशें कोणाक हानी जावना, कोणाचेर ते पडूना. ही सगळी एज ओल्ड ट्रीज आसा ही एक एक करून आमी 1 म्हयनो जाले आमी ट्रिमींग करताले आनी ट्रिमींग हो 1 म्हयनो चालू आशिल्लो. पूण थोडी झाडां इतली पोकळ जाला की भायल्यान कळना आनी सगळीं झाडां मारपूय शक्य जायना. जो पर्यंत फॉरेस्ट आमकां परमिशन दिना तो पर्यंत आमी खंयच्याय झाडाक मुळांसून मारप योग्य जायना. सो आमी सगळीं वास्कोंतलीं झाडां ट्रिमींग करतालीं. आजूच म्हजी बायल आनी कॉन्सिलर सिटीची आदली ती बाजारांत म्हणजे वेजिटेबल मार्केटा कडेन हे करताली आनी अशें करून टोटल आमी सगळे कडेन पळयतात की ही झाडां जी सामकीच ओल्ड जाला ती एक एकदां कळना आमकां ती कॉलेप्स जाता. म्हणून म्हाका आज खूब बरें दिसता की आमचे फायर ऑफिशियल्स पसून रोखडेच आयले आनी सगळ्यान बरी आमी सदांच डबल इंजीन सरकार म्हणटा. त्या डबल इंजीन सरकाराची देण जो तो ब्रिज आशिल्लो आमचो अंडरपास जो केला ताच्या थ्रू ती एक कांय ना म्हणल्यार 15 मिनटां भितर हांगा पावपाक शकली. दाबोलेसून ती भायर सरली आनी 15 मिनटान हांगा पावली. दीस इज द वर्क ऑफ डबल इंजीन सरकार विच इज हॅपनिंग ऑल ओवर द कंट्री एंड इन वास्को. त्या खातीर म्हाकाय खूब बरें दिसलें की आज खंय तरी त्या ब्रिजाचो खऱ्या अर्थान यूज जालो आनी रोखडेच फायर ऑफिशियल्स येवन आमच्या म्युन्सिपालिटीचो स्टाफ येवन ताणें ही झाडां इमिडिएटली कापली. हांव लोकां कडेन विनंती करता दोग्यांनी पावस आसलो जाल्यार तुमी चड करून झाडां कडल्यान वचपाचो एवॉयड करची. खंय तरी सावळेक मातशें रावन हें करचें कित्याक एकदां वारो आनी पावस जेन्ना आसता तेन्ना झाडां कॉलेप्स जावपाची चान्सीस आसतात. आमी आनी आमचो स्टाफ आमी 24 आवर्स लोकांचे सेवेन आसा आनी खंय अशी घडणूक घडली जाल्यार इमिडिएटली आमी पावन ट्रॅफिकेक जावन नाल्यार लोकांक हानी जायना अशें आमी पळयतात. देव बरें करूं. खरोखरच ही अनपेक्षित हे आसलेली. आमचे आमदार आणि आमदाराची बायल जी कावन्सिलर सिटी वॉर्ड कावन्सिलर आसा ती आतांच तेंचे सगळे हितून तेंच्यांनी ट्रिमींग जी झाडां जुनी आसा तेंची झाडांची ट्रिमींग चालू केल्लेले आसलेले. आनी आयज आमची एक गोष्ट घडली की अचानक हे हांगा झाड पडले जे खूब जुने आसलेले कारणान तेजी पाळां सुटलेली आनी ती उमळ जाल्लेल्या कारणान माती मोव हांगा रेंव हांगा ती पयलींची झाडां ह्या कारणान ते पडले आनी पडटात आमचे 2 मिनटान आमचे आमदार येवन हांगा रोखडीच सोय केली. तेज्या उपरांत आमचे फायर ब्रिगेडूय तितकेच नेटान येयले कित्याक तांकां जो न्यू अंडरपास केल्लो तो हे हितून आमकां उपयोग जालो आनी खरोखरच दाखयता की कशें आमी आमचो आमदार काम करता आनी तेजो सपोर्टींग स्टाफूय तितके नेटान तेंच्या बरोबर आसा. देव बरें करूं. पावस पडटालो भरपूर आनी पळयताल्यार कळोन येयलें कितें झाड पडलें म्हणून. तशें आमी फुडें येता पळयता जाल्यार सर बेगीनूच पावलो. 2 मिनटान सरान पावोन ते क्लियर केले सगळें आनी अशीं खुबशीं झाडां सरान कापलेलीं म्हणून आयज बरें पडलें कित्याक खुबशीं झाडां पोकळ जाल्लेलीं आहा. खरें देव बरें करूं म्हणटा. ताजे सरान हें कोणाचेर पडलेलें जाल्यार कितें तरी ट्रेजिडी जावंक शकताली ती जावंक ना आनी सरान जाता तितले बेगीचे बेगीन हो रोड क्लियर केलो. थँक्यू.